गायज वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? होप्स सगळी बरी आहे म्हणून आम्ही बी सगळी बरी आहे. आणि आज झाले 6:30 झाले आणि आता भायर वयचा ते तालिका बिद्या बाबा न्हू फ्रुट्स काबार जाले. बाबा गेले म्हाका फ्रुट्स म्हाका जाय. बाबा गेले कित्याक तेका आयज टिफिना बिस्कीट दिलोली. बिस्कीट हात म्हणून बिस्कीट दिलोली. सो बिस्किटूय आपल्या नाक म्हणटा. बिस्किटूय नाक म्हणटा कितें खावपाक घालीत जाल्यार भायर न्हू खावपाकूच ताकोता. आणि मग फ्रुट्सूय काबार जालो हा आयज. आनी सकाळींचे असो पॉसिबल जायना. बेगीन हांव गेलें न्हू जाल्यार तेंगे फ्रुट्स 10, 10:30, 11 अशें येता म्हूण सांगलो लास्ट टायम फ्रुट्स. सो तेका लागून बेगीन वचना. लेटू वचपा बऱ्या पडटा आनी आज जालें कशी. आनी इवनींग बरें अशें थंडाय न्हू कांय येना आनी आयज पावसूय ना कांय कसो. सो आतां वचोन येता घेवन येता थोडीशीं फ्रुट्स जाय आसलेली. आनी म्हाका ती तरी जाय. कितें तें जाय तें तुमकां मागीर सांगता. म्हाका जाय आडमास असो कांय. थिंगा न्हू बरें मेळटा आडमास बरें मेळटा थिंगा. सो म्हाका जाय आडमास खावपाक रुचयला. सो तेका लागून मुद्दम वयता. सो ते आडमासूय हाडटलें मागीर हाल्याक करूं मेळटो न्हू. सो हाल्याक केन्ना वयतलें मागीर केन्ना करतलीं तें जावपा ना पॉसिबल. तेका लागून आयजू वचोन येता. आनी आजून एडीट करूं ना विडियो. म्हाका दिसलोलो विडियो अरावंड 6-7 मिनिट्स जाला आसतो म्हणून. तेका लागून हांवें एडीट करूं नाहलेलो. आनी आतां हांवें बेश्टें चोयलें घालून हेजे एडिटाचें ऑप्शन हांव घालून चोयल्यार 11 मिनटां जालो आहा. सो आतां एडीट करता आनी अपलोड मोस्टली करपा ना कित्याक लायट ना आमगेर आयज. आतां गेल्या येता वयता. सो वायफाय ना न्हू. सो अपलोड करपाक पॉसिबल ना. सो आयज व्लॉग वचपा ना फाल्यां वयतलो. सो एक दीस बॅकअपाचेर कसो बऱ्या पडटलो घालपा. सो मेळटा तुमकां मागीर. येयलें नोट कमी. सो घालयलें पापा येयना काय. सो येयलेलें वेलनसान थोडीशीं वखद घेयलीं. बाबा ज्वराची हांवें हाडून ना हाडलेली. म्हाका काबार जालोल्यो. सो ती व्हरोन दवरल्यार बऱ्या पडटा न्हू ज्वराची. सो ज्वराची बाबाक सिसिलाकूय जोर येता. सो रोसीन हाडलोले काबार जाले ते. सो ती दुसरी ज्वराक येयली तेका बी वयताय घरा. सो फ्रुट्स घेयले कितें शॉपिंग केलें तें तुमकां शॉपिंग ब्लॉगाचेरूच दाखयतलें म्हणल्यार ह्याच ब्लॉगाचेर. सो आतां गाडी पावोन दाखयता कितें घेयला कितें ना तें. काय जाल्यार तुमचे कडेन शेअर कोत्ताय कितें हाडलें ओके. सो ही बाबागेर तोंडये लागून हाडलें तेगे. तुका सांगलेलो क्रोस हें घालून हांव तोणयेची शेरप हाडूना म्हणून कित्याक तें म्हाका सुकलेलें तेगे नाका. खोंकली मारून मारून तेका न्हू चड त्रास जाता. चॅस्टा बी पेन जाता. सो हें जाता न्हिदलो बी जाल्यार न्हू खोंकली मारून उठ्ठोता. सो तेका लागून हांवें डॉक्टराक विचारून तेगे आतां हांवें शेरप हाडल्या ओके. आनी ज्वराची हांवें तेका हाडून हाडल्या. सो ती एक हाडून दवरता हांव घरा कडेन. सो एक जोरा हाडल्या तेका. आनी मागीर फेस वॉश हाडला हिमालया. तेन्ना पावसान हूंय थिंगा बी बाबा हाडून वयता येता तेन्ना केन्ना कितें बी हात लागता आनी मागीर तोंडां लागता आनी मागीर हें जाता तेका लागून. सो आतां तुमकां शेअर करता कितें हाडलें तें. धाकटी ऑरेंज हाडल्या. हें हाडला तेका एक मडगो आयज घेयलो तेका ड्रिंक तें. सो तें हाडला तें हाडला तेका बेश्टें. ग्रीन एप्पल हाडलें. पोमोग्रेनेट हाडलें. हे फावटी न्हू हांवें दुसरे भाशेचे एप्पल हाडले. चायना एप्पल आहलो थिंगा म्हूण हांवें सांगलें हे फावटी ट्राय करुया दुसरे. रेड हे नॉर्मल येता ते अशे रेड न्हू ते डिफरंटू कशे नांव दिसता. आनी कितें हाडलें तें दाखयता. हें मांस हाडलां. तुमकां सांगलो न्हू म्हाका मांसा जाय म्हणून. फाटल्यान मांस हाडलां तर हे ग्रेप्स हाडले तेगेले ते तेगे फेवरेट ग्रेप्स ते बंचू आहाय ते ग्रेप्सांचो ओके. एपीएस
स्ट्रॉबेरी ड्रिंक हे मागे पिकल तेल्ल्यांचे फार्म फ्रेश आसता न्हू तेंगे बरें लागता. ते दुसरे आहा ते तितू बरें लागना, म्हाका लागना. मी 2 तोर हाडले शिरो करपाक. मागे फेवरेट दुदिया भाजी. मागीर पायनॅपल हाडा. हे न्हू हेका कातरून रोवपा जाय जाता तेका. फ्रेंच फ्रायज हाडले. केन्ना न्हू फ्रेंच फ्रायज मोस्टली न्हू घरा कडेन कोत्ताय फ्रेश पोटेटोचे. ते इमर्जन्सी हाडला केन्ना सोडीत करून न्हू हें करपा म्हळ्यार टिफिना बी केन्नाय घालपा फ्रेंच फ्रायज बी घालताय काय खबर ना. म्हणून केन्नाय इमर्जन्सी जाय जाल्यार दितो हेचे मात. आनी कॅचअपा बाटली हाडल्या. ही एक काडटलें आनी ही एक काडल्या. नो नथींग फॉर यू. आतां कांय ना, आतां माम करूंक जाय मागीर. आतां तूं रो खबर आहा न्हू डेरी मिल्क हाडून दवरताय सद्दां व्हडल्यो हाडटा. व्हडल्यो जाल्यार हें जाताय. सो हे फावटी थोड्यो धाकट्यो हाडल्या. हेच्यो कितू हाडल्या ती खबर ना म्हाका. 1 2 3 4 5 6 7 8 हाडल्या. तर म्हाका ते मागता पूण ताका दिवपा ना, हांव जेवपा जाय म्हणून. आनी हें फ्रूट एक घेयला, एकू घेयला तेणें. ओके सो जालें आमगे शॉपिंग. थोडेशें शॉपिंग आहलेलें से आयज केलें तें आनी लेट वचून घेवन येयला सांजची. बरी सुशेगाद ट्रॅफिकूय मेळना आनी हें ना झंझटूय ना. सुशेगाद वचून येयली आनी जालें. इतलें शॉपिंग आयचें. हो केद्दो कितें जालें तो म्हाका कांय खबर ना. आनी चोयतलें हो कितू मिनटाचो जाला त्या प्रमाणे मागीर डिसायड करतलें की नाजाल्यार हाल्यार कंटिन्यू करतलें हो व्लॉग. चड मिनटाचो जावची ना. हो कंटिन्यू हाल्या व्लॉग करतलें. ओके सो मेळटा तुमकां हाल्या. आनी तें केलां आनी तें कितें दिश्टी पडलां आनी तेका दिन जाल्यार जायना न्हू. सो तेणी ती गाडी घेयल्या. ही गाडी न्हू हेजे पोंदा अशी ही अशी गाडी. ही अशी काडपाचें अशें आनी ही अशें. सो हेचें गाडी. ओके मागीर हाल्या मेळटा तुमकां सोमतें. हाय गायज वेलकम बॅक. सो आतां न्हू आयच्या व्लॉगाचे म्हणजे कालच्या व्लॉगाचे एंड घेता. आनी हांवें तुमकां लास्टाक सांगलेलें हांव कंटिन्यू करतलें हाल्या म्हणून. सो आयज म्हणून हांवें स्टार्ट केला व्लॉग आनी स्टार्ट करतात म्हाजे 10 मिनिट्स क्रॉस जाले. सो तेका लागून हांव आनी तो व्लॉग हितून घालपाना. सो तो व्लॉग तुमकां हाल्या मेळटलो आयचो. कालचो व्लॉग तुमकां आतां मेळटा. शॉपिंग एक व्लॉग हांवें तुमकां सांगिल्लो थंय दाखयलो थंय शॉपिंग कितें कितें केलां ते तुमी चोयाय. आनी हांव मानता हो व्लॉग 8 to 9 मिनिट्साचो जालो आहा. सो हाल्याचो व्लॉग तुमकां व्हडलो मेळटलो. ओके सो आयचो व्लॉग तूं एड करीत न्हू जाल्यार चड व्हडलो जाता. सो तेका लागून हांव हो आयचो व्लॉग तुमकां हाल्या दितलें. कितें इम्पॉर्टंट तुमकां सांगपा जाय, शेअर करूंक जाय. सो तेका लागून शेअर करता म्हळ्यार 8 मिनिट क्रॉसू जाली. सो तेका लागून तितून एड कोन्ना. सो जस्ट शॉपिंग ब्लॉग आहलोलो. फ्रुट्स वेजिटेबल्स शॉपिंग केलोलें. वेजिटेबल एज सच कांय करूं ना. तुमी चोयला फकत फ्रुट्स आहा शॉपिंग केलोलें. सो फ्रुट्स आहलोले थोडेशे वस्तू. सो ते हाडले आनी मेळटा तुमकां हाल्याच्या व्लॉगां. सो हाल्याचो व्लॉग चोवपा विसरो नाका. एक इम्पॉर्टंट मॅसेज दिवपा जाय म्हाका ऑल ओवर आउट हे हेटर्सां. सो तो व्लॉग पळय तुमी हाल्याचो हे. ओके हो हांवें चोयल्लो. सो आयचो बोरो दीस जालो कसलो चोय आनी स्कीप करून चोयनाकाय. ओके बाय.